आमी सगळीं जेजूक बोजया, नमस्कार करया. Sacramenta Ralolia Mogacha Jesu Sacramenta Ralolia Mogacha Jesu Ulpayam chikazan tuja mogan Boku kami tuka sasnacha sasna Ulpayam chikazan tuja mogan Boku kami tuka sasnacha sasna Muncha soiman Ailolia Devacha Buddha Muncha soiman Ailolia Devacha Buddha Bosoyam ka tuja Jevnamezar Saucha kami kori Nevachi morgi Bosoyam ka tuja Jevnamezar Saucha kami kori Nevachi morgi वै जेजू, तूं सदांच आमकां आजीर आसाय. आमच्यान मिसान वांटो घेवंक जायना खरो, पूण आमी दर दिसा टीव्हीचेर मोबायलाचेर तुका आमी भावार्थान बोरवाशान मोगान अणभवता. तुवें होच गूट उगडापो केल्लो आसाय. ओतम्यान तुका अणभवच्याक आनी हे परी सगळे सुवातेचेर आमी तुका अणभवता. तूं संवसारी जेजू आसलोय, आमचो तुवें मोग केलोय, आमची पातकां तुजेर घेवन तूं बोली कसो मेलोय आनी मेल्या उपरांत तुवें हो योग नवो गूट आमकां उगडाप केल्लो आसाय. तूं पुनर्जीवन जावन सगळ्या वस्तूंनी तूं नव्यान जियेताय. सगळी रचना तुवें नवी केलेली आसाय. म्हज्या काळजांत तूं आसाय आनी दुसऱ्यांच्याय काळजांत आसाय म्हणटच एकामेका सोवें
तुकाच आमच्यान अणभवूंक जाता. आनी तुका आमी अणभवता. केन्ना केन्नाय आमची भावना अशी आसतात की दुसऱ्यांचो मोग जसो हांव म्हजो कोत्तां तेच भाशेन हांवें केलेलो आसा. पूण जेन्ना दुसरीं करिनात तेन्ना म्हाका दूख दिसता. म्हाका सोंसूंक जायना. पूण तरी पूण जेजू तूं म्हाका घोटाय दिताय. तुजे सरशी हांव व्हडली म्हणटोच तूं म्हज्या काळजाक धीर आनी आदार घोटाय दिताय. दुसरे भाशेन तूं आमचो मोग कोत्ताय तेच भाशेन म्हजें सोबें तोच मोग तूं उत्पन्न कोत्ताय. आनी म्हज्यान तुवें केलाय तसोच म्हज्यानूय करूंक जाता. कसलीच दुसऱ्यांची अपेक्षा धरिनासतना कितें म्हाका मेळटलें, म्हाका देव बरें करूं म्हणटली वो म्हाका लागून ताचें बरेंपण जालेलें आसा तें म्हाका दिसून येता. हें सगलें तुज्या हातान हांव सोंपोवन दितां. वय खरेपणी तुजें सोबें उजवाडाचीं भुरगीं जावंक तूं आमकां आपयताय. पावलून रोमकारांक कशें बरयलें ताचेर थोडोच नियाळ करून अदीक आमचीं काळजां तुजेर ती रावंक तूं आमकां घोटायन बोर. काळ पावलो म्हूण तुमी तर जाणोत. न्हिदेंतली उठचो वगत जालो. आमी बावाड दवरलो त्या दिसा परस आमची सोडवण आतां अदीक लागीं आसा. रात सोरत आयली, दीस लागीं पावलो. देखून काळोखाच्यो वायट कोरण्यो सोडून दिवया आनी झुजाचीं हातयारां घेवन दिसा उजवाडाच्या कोरण्यांक लागुया. दिसा उजवाडाक सोंपता तशें माणसुगेन आमी चलुया. दुशाणां नाकात, बेबदीकाय नाका, पोचडपण वो बेमर्याद नाका, जोगणी आनी नाटकायो नाकात. तुमच्या पातकी सोयबाच्या वंदावण्या पोरमोणे चलू नाकात. पूण तांचेर झूज करात. दुसऱ्या हत्यारां सोडून खूद सोम्या जेजू क्रिस्ताक दवरात. आमचे वस्तुंगी जेजू हें सगलें घडोना. पूण तुजी कृपा आमच्या सोब्या आसा म्हणून हें बेमर्याद जिवीत आमच्यान सोडूंक जाता. आनी तुका एकवटोन तुजी नवी चाल आमच्यान पत्करूंक जाता. आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान तुजें बरेंपण व्हांवूंक लागता आनी आमकां तातूंत आनंद मेळटा. जेजू, इतलें तुवें म्हाका अणभवूंक ह्या दिसांनी दिलेलें आसाय आनी म्हज्या काळजान घडून हाडलेलें आसाय. हांव तुका आर्गां दितां, वंदितां. तुजी मोहिमा आनी किर्ती हांव गाजयतां म्हज्या जिवितांतल्यान. कितलो बरो तूं जेजू.
सुकली रोचना तुजेंच रूप जावन आसा आनी हांव तर भितरल्यान त्या सगल्यांक आजीर आसत जाल्यार हांव तुकाच सुणभोवतां आनी म्हज्या काळजाक एक शांती मेळटा, समाधान मेळटा. जशी सुकणीं वारेवेली, जानवरां रानांतलीं आनी निश्तीं दर्यांतलीं तीं तेच भाशेन खुशाल आसात. तेच भाशेन तुवें म्हाका खुशाल दवरलेलो आसाय, दवरलेली आसाय. म्हजें काळीज आतां तुज्या मोगान उलपोत आसा, कित्याक तूंच जेजू, तूंच म्हाका मेळ्ळाय आनी तूंच म्हाका जाय. तुजे दोळे लावन तूं हें सगलें म्हज्या काळजान घोडीत आसाय आनी म्हजें मन तुज्या सोतान उजवाडीत आसाय. हें तुजें दर्शन घडल्या उपरांत म्हज्यान म्हजेंच चिंतूंक जायना, पूण सगलीं जीं आजून काळोखान जियेतात तांचो सगल्यांचो उगडास हांव आतां कोत्तां जेजू. तुजे सरशीं तांकां सगल्यांक हाडटा. कोणूय जावं तीं सगलीं तुजींच भुरगीं, तुजेच सगळें तीं घडोवन आयिल्लीं आसा, पूण तुका सोडून पातकाच्या मार्गार खूब पाटी तीं चलतात आनी दुसऱ्यांकूय पातकान ओडून वतात. हाका लागून आमचेर आमी ओद्रूश ओडून घेता, पूण तातूंतल्यान तूंच आमकां बरेंपण फावो कोत्ताय आनी हें तुजें व्हडपण. जांचो आमी आतां उगडास करूंक जाय तितल्यांचोय आमी उगडास करुया. तांचे पासून आमी मागया, खास तांचे पासून आमी मागणें करून जेजूक तांकां आमी एकवटोन तांचें जिवीत अदीक आनी अदीक बरें जावच्याक उजवाडाचें जेजूक आमी तांकां ओपून दिवया. ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून कितलेशे म्हयने जाले आतां वयर खाली आमी वचत आसा. केन्नाय आमी भिरांतीन जियेता, केन्नाय आमकां अशी भिरांत सोडून पोत्तून आदले भाशेन जिवनशें आमकां दिसता. पूण पोत्तून हे परिणाम जाले म्हणटोच पोत्तून भिरांत येता. ही लॉकडावनां जातात आनी सगल्या लोकांक पोत्तून भितर दवरतात. केन्ना म्हणून हें काबार जातलें जेजू. तुजें स्वाधीन आमी सगळें करून सोंपयता. आमकां रोखडोच हातूंतली भायर काड, पूण फुडें आदले भाशेन न्हय, पूण तुज्या पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान आमकां जिवंक सगल्यांक गोठाय आनी शक्ती दी आनी आमची मनां उजवाडाय. आमकां दिल्या म्हणून आमी बरीं आसा, पूण तांकां तांचे पासून आमी मागता.
तांकां सोर्गींचो उणो दिलोय. सगळ्या स्वादाचो उंडो तो. प्रार्थुया. देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबो नासतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. Page number 9, A19. Misaci mei suru zata, ami sogli tobie zavia, am to jadnik bitor sorta, ami sogli eukardiumia, am to jadnik bitor sorta, ami sogli eukardiumia. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भयणीं भावनो, तुमी सदांच ह्या मिसान वांटो घेतात तरी पूण दर दिसा तुमकां जेजू सोवे माय मोगाचो येवकार दिता. आयच्या वाचपांनी आमी पळयतले हांव कशे भाशेन जेन्ना आमी संकश्टान आसता, पिडेंत आसता ओ पातकान आसता आनी देवाक तर आमी उलो मारीत, देव कितलो कोणवाळो. तो आमचें आयकोता आनी आमकां सुटका दिता आनी आमकां आमचे बरोबर तो पोत्तून वावुरता. वय अशें आमच्या जिवितान घडलेलें आसा. ही पातकां आमची कबूल करया आनी ती जेजूच्या ताब्यांत करया. आयज जावन आसा सुंकरार, तर ह्या सुंकरारा दीस आमचे सगळें संतोश करून आमी नितळ निर्मळ करया. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचें बोक्षणें मागया. हांव पातकी सोरपोदेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. मागुया. काकळूत सरा बापा, आमच्या पातकां पासत गायिल्ल्या तुज्या पुताच्या काळजा उदेशी मोगाची अप्रिमीत दिरवी तूं आमचेर ओतताय. शेवट पर्यंत आमचो मोग केल्ल्या ताच्या भोव उदार काळजाची आमचे जिणेंत खरी भक्ती करूंक
आनी मोगान ताका सोर पातकांचे फारीकपण दिवंक आमकां उदार काळजाची कोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी हेजेकियास राजा पिडेंत पडून मरणाचे तोंडीर पावलो. इसायास प्रवादी आमोसाचो पूत अशें ताका सांगूंक आयलो. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, तुजें घर थाऱ्यार घाल, कित्याक तुज्या मरणाचे दीस पावले. तूं आनीक बरो जावचो न्हय. हेजेकियासान आपलें तोंड वणटी वाटेन परतिलें आनी सोर्वेस्पराक अशें मागणें केलें. सोर्वेस्परा, तुजे मुखार विस्वाशीपणान हांव चल्लां आनी तुज्या दोळ्या मुखार नीट तें हांवें केलां. तर म्हजो उगडास कर म्हूण हांव तुजे कडेन प्रार्थून मागतां. आनी खूब दुखां गळोवन हेजेकियास रडलो. तेन्ना सोर्वेस्पोर इसायासा कडेन असो उलयलो, वच आनी हेजेकियासाक सांग, सोर्वेस्पोर तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलें आनी तुजीं दुखां पळयलीं. हांव तुका बरो करूंक सोदतां. 3 दिसां मदें तूं सोर्वेस्पराच्या मंदिरान चडून वेतलोय. तुज्या जिविताक हांव आनीक 15 वर्सां चडयतलो. त्या भायर आसिरियेच्या राजाच्या हातांतलो हांव तुका सोडयतलो. हें शार हांव राखतलो. इसायासान म्हणलें, अंजिराचो लेप करून हाडात आनी ताच्या गायांक लायात आनी तो बरो जातलो. हेजेकियासान सांगलें, हांव सोर्वेस्पराच्या मंदिरांत वेतलो म्हूण तूं म्हाका कसली खुणां दिताय. इसायासान जबाब दिलो, आपणें सांगलां तें करतलो म्हूण दाखोवंक सोर्वेस्पोर ही खुणां दिता. पळय, देंवत्या सुर्याची सावळी आकाशाच्या पांवड्याचेर 10 पावलां फाटीं सोरशी हांव करतलो. सांगलोले प्रमाणे सुर्याची सावळी 10 पावलां फाटीं गेली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. सगळीं म्हणुया, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटालो, म्हजें जिवीत अजून अर्दें सरलें ना, तरी म्हाका वचूंक जाय. म्हजीं उरलोलीं वर्सां नरकांत काडचीं पडटलीं. जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटालो, जिव्या मनशाच्या देसांत आनीक हांव सोर्वेस्पराक पळोवचो ना. हे पृथ्वीचेर जियेतात तांचे मदल्या आनी कोणाकूच हांव देखचो ना. जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. गोरवां राखण्याच्या तोंबू वरी म्हजो तोंबू उबारलो, पयस काडून उडयलो. विणप्या वरी म्हजें जिवीत रेवडिताय, बोरेंतलें तें कापून उडयताय. जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. तुजे खातीर सायबा म्हजें काळीज जिवें आसतलें. तुजेच खातीर म्हजे भितर प्राण उरतलो. तूंच म्हाका बरो करताय आनी जिवो सांबाळटाय. पिडा काडून म्हाका भलायकी दिताय. जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. उद्गार. Sorbesporak soy soy, Sorbesporak soy soy. सोमी म्हणटा, म्हजीं मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. Sorbesporak soy soy, Sorbesporak soy soy.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोव्या. त्या दिसांनी जेजू एका सोनवारा शेतांतल्यान वेतालो. ताचे शिश्य भुकेल्ले देखून कोणश्यो काडून खावंक लागले. फारिजेवांनी ते पळयले आनी ताका म्हणलें, सोनवारा दिसा करून नजो तसलें काम हे पळय तुजे शिश्य कोत्तात. पूण ताणें ताका सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना. तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सोत्या नासली, पूण फकत याज्ञिकांनी खावंक येताले ते देवाक भेटयलेले उंडे ताणें केले. हें तुमी वाचूंक ना. वो सोनवारा दिसा याज्ञीक देव मंदिरांत सोनवार मोडटात, तरी गुन्यांवकार जायनात. हेंय तुमी सुमूर्तींत वाचूंक ना बी. तर हांव तुमकां सांगतां, देव मंदिरा परस व्हड कोण एकलो हांगा आसा. म्हाका दया जाय, बोली नाका. ह्या उतरांचो अर्थ तुमी जाणो आसल्यात जाल्यार केन्नाच निरपराधी मनशाक तुमी गुन्यांवकार करचे नासल्यात. तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय धनी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी पळयता कशे भाशेन जेजू इतलो कोणवाळो, तो माय मोगाचो. हाचे वाचपान आमी पळयता जेन्ना उपवासाचो दीस आसलेलो आनी ताचे शिश्य वावरून भुकेल्ले, ताणें म्हणलें तूं कोणश्यो खाल्यो. मागीर ते ताका म्हणटात, हें तुमी करूंक फावना तें कित्याक कोत्तात. मागीर तो ताका दाखयता की जेन्ना नेम आमचे आसतात ते कित्याक लागून आसतात. आमी सगल्यांनी शिस्त पाळूंक जाय म्हणून. पूण केन्ना जायना जाल्यार वो ते भाशेन आसूं जाल्यार जाणो जावन आमच्यान मोडूंक न्हय, पूण अदीक बरें कितें पळय तें करूंक आमच्यान जाता. पूण ते सदांच आमी देवा सरशीं एकवटोन ताका करूंक जाय. नाजाल्यार आमकां रोखडेंच दोन वस्तू केल्यो की ना मागीर त्यो सोयेर पडटात. ताका लागून आमी शिटूक रावंक जाय. पूण आमकां देवान हांगसर बरें सांगलेलें आसा स्तोत्रांत, तुजे खातीर सायबा म्हजें काळीज जिवें आसतलें. तुजेच खातीर म्हजे भितर प्राण उत्तलो. तूंच म्हाका बरो कोत्ताय आनी जिवो देव सांबाळटाय. पिडा काडून म्हाका भलायकी दिताय. वय हें तो सगळें आमकां दिता, फाव कोत्ता. आतां ह्या दिसांनी कोरोना वायरस जाल्लेले आसा न्हय. कितले जाण जेजू कडेन उलोवन ताणें तांकां तातूंतली सुटका दिलेली आसा. एकल्यान आपलें जिवीत वॉट्सॅपाचेर पर्यंत बरोवन ताणें म्हणजे रेकॉर्डिंग करून धाडलेलें आसा. तो म्हणटालो कोरोना वायरस जाला म्हणून ताका कोणूच पळयनासलेलो. एकसुरो बाबडो आसलेलो, पिरंगोतालो, वडी काडटालो, पूण जेजू कडेन उलयतालो. आनी सट करून एकली बायल थंयसर आयली आनी ताका तिणेन ताका कितें दिलें. ताका इतली भूक लागलेली ताणें खालें तें. त्या उपरांत देवाक तो आर्गां दिवंक लागलो. कोण ही बायल कित्याक लागून आयली तें नको आसलेलो, पूण तातूंत जें तिणेन ताका दिलें तातूंत ताका इलाज मेवलो आनी तो बरो जावंक लागलो. दुसरे दिसा पिरंगोतालो तो. आतां सगळो देवाक आर्गां दिवंक लागलो, मोहिमा गावंक लागलो, कांतारां वरसां करूंक लागलो. तितलेंच न्हय, तिसरे दिसा दुसऱ्यांक मदत करूंक लागलो तो. आनी ताका भायर काडलो थंयसरलो. तो म्हणटालो म्हाका मरता म्हणून थंयचो सोडलेलो, पूण पळय साद्या वस्तूंनी देवान म्हाका वाचयलो. कोण ती बायल हांव बिलकूल नको, पूण देव हे भाशेन आमकां आपलें दूद धाडटा. आपुणूच येता. भयणीनो आनी भावनो, आमी पळयता कशे भाशेन वो हेजेकिया राजा तो मोत्तालो, पूण देवान ताका सुटका दिली.
ताणें दुकां घोळयलीं आनी देवा कडेन विनंती केली. देवान ताका आनीक खूब 15 वर्सां दिलीं. आनी हे भाशेन आपणाचे वस्तुंकी न्हय पूण देवाक एकवटोन आपलें सगळें काम करशाक. हे आमी कोत्ता न्हय. जेजूच्या काळजांत आमचे काळ दीस घालून आमी जिवंक आवडटा न्हय. दितलोच तो आमकां ही कृपा. पूण थीर बरवाशान आनी भावार्थान आमचें जिवीत ताच्या मोगान सारया आनी तो सगळें बाकीचें फावो करतलो. आमचे हातो शेवंटेन धरया, दोळे बंद करया. थोडोच वेळ प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता ताका हाजीर जावया. सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचे भितर आहा तितलें भायर काडया. आनी हे परी एका आणये भाशेन आमी नितळ निर्मळ जायत वेतल्या सुस्कारांतल्यान आनी जेजूच्या नांवांतल्यान 5 मिनट पुरो एक आणी साफ करच्याक. 5 मिनटांनी जेजून आमी ओदीक आनी ओदीक ताका हाजीर जावन जिवंक लागतले. कित्याक रातभर मागीर ही सोयी जी करत आसा ती सोयी आमकां घोटायेन बसतली, खोलायेन वतली आनी सकाळीं उठली म्हणटच ताचो पवित्र आत्मो आमकां घोटाय दितलो. ताका एकवटोन पूर्ण दीस ताचे बरोबर सारच्याक. ह्या वेळार आमच्या संवसारा पासत मागया अश्योच खूब मिलाग्र्यो देवा लोकांच्या जिवितान घडच्यो म्हणून. सोर पोदिदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवाणे उजाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page number 34, C14. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदितात देवा बापाक मानता तुसली जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, तुजे प्रितीवंत पुताच्या काळजाचो उतरां व्हरतो मोग पळयोवन हें आमचें बलिदान दोयेन मानून घे. आमचे असोक्तायक लागून पोत्तून तुका ओकमान कोत्ता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकळुतीन आमच्या अपराधांचें बोगसणें आमकां दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूं. तुमचें सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदारान शासनाच्या देवा, सोर्वकालीन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो.
हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कोणवळांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्काराची पवित्र सुबेक फुटली झोर. सोडवणेच्या झोरींत संतोसान तान बागोवच्याक आपल्या विदळल्या काळजांत सोडवणार सगल्या मनशांक आपयता. देखून आतां देवदूतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गोट पोरगोठुया. Sumia Jesu tudzie moronami somoromda. Tudzie monoci mon bonami borgota. Tudzia enia kami odrekta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पती बागेवन झुजे बागेवन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पददार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. जशे भाशेन जेजून मागणें म्हणलें ते भाशेन जेजू आमचे सवें आयज आतां हें मागणें म्हणटा. कित्याक तो आमकां एकवटून आसा. आमी ताका एकवटून आसा. सगलीं आमचीं इंतेसां आसात तितलीं मनांत आनी काळजांत दवरया आनी ताच्या पवित्र आत्म्यान भरोन जेजू बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बोगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतलीं आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेच दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक वांटया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी आत्मीकपणी शेवंक हे मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून आत्मीकपणी तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Page number 52, D10. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. देवा आमचे बापा, ह्या प्रिती मोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं स्वयंवडतो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय. अशें तुज्या पुता जेजू सरशीं आमकां अदीक आनी अदीक ओडून घे आनी आमच्या भावा भयणी सवें तूं खरेंच जियेताय म्हूण ओळखून मोगान तांची चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, देव बरें करून तुमकां सदांच तो कोत्ता पूण दर दिसा अदीक आनी अदीक करीत वचूं. सगळ्यांक जे आमकां हांगसर मदत करतात हे मीस तुमच्या फुडें हाडूंक तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांकांय देवान आशिर्वाद भरूं आनी तांकां जे देवाची येवजणे प्रमाणे देवान फाव करूंक जाय तें फाव करूं. सर्वेस्व तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर्प दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
page number 89, F9.